हरमल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळ विद्यार्थ्यां खातीर तसेच समाजा खातीर विविध उपक्रम राबयत असता। ह्या शिक्षण संकुलाचो योग्य वापर समाजाक जावचो असो संस्थेचो एकमेव हेतू आसा। त्या खातीर पंचक्रोशी उच्च माध्यमिक विद्यालयांत कंप्युटर प्रशिक्षण केंद्राचें उक्तावण केलां म्हण माहिती आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी दिल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। I'm feeling proud because whatever I dreamt for the cause of the students community has turned out to be a reality. What I look forward from the students is to take the best advantage of this computer lab activities. And before I want to say about Vedanta Foundation, I want to thank the Harmal Panchakroshi Shikshan Mandal. My association with the Harmal Panchakroshi more than 3 to 4 years from the 2016. We just started on the smart class and then running starting on the Pathikar College, Bangalore Center, and the second with the Harmal Panchakroshi Shikshan Mandal. The initiative taken by the management and the other staff members. हरमल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळ आणि ह्या मंडळा सकल चलणारी विविध आस्थापना प्राथमिक शाळा, पूर्व प्राथमिक शाळा, हायस्कूल, हायर सेकंडरी, कॉलेज असं शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय असं आम्ही शिक्षणाचे पलीकडे विद्यार्थ्यां खातीर असत किंवा कम्युनिटी खातीर असत आम्ही वेगवेगळे उपक्रम दिवपाचो प्रयत्न करता। म्हणजे जेन्ना शिक्षण संस्थेन येदे व्हडलें शैक्षणिक संकुल उबारलां ते सानेवेळच्या मोकळें आसता, सुटये दिसा मोकळें आसता, त्यामुळे त्याचो योग्य वापर सोसायटी खातीर जावचो, समाजा खातीर जावचो, पालकां खातीर जावचो, कम्युनिटी खातीर जावचो म्हणून प्रयत्नात आसता। आणि तातूंतसूनच आजचे वेदांता म्हणून जो उद्योग समूह आसा तांचे एक कॉम्प्युटर सेंटर आमच्या हायर सेकंडरीत उद्घाटन जालें। ह्या कॉम्प्युटर सेंटरांतसून कॉम्प्युटर सायन्स विशय ऑप्ट केल्ले आमच्या विद्यार्थ्यांक ताचो बेनिफीट आसाच, पूण तातूंतसून आमी समाजा खातीरूय वेगळे वेगळे अभ्यासक्रम सुरू करतात। आज पहिल्याच दिसा एक 30-40 होतकरू मंडळीन त्याचे एडमिशनूय घेतलेलें आसा आणि खूब जाणांनी इच्छाय दाखयल्ली आसा, स्टाफाकूय करूंक मेळटा। अनेक हाऊस वायफ आसात, तांकां आयची ट्रान्झॅक्शनां, बँकींग ट्रान्झॅक्शन, पोस्टल ट्रान्झॅक्शन किंवा खंयचे मनी घरांत बसून बिलां फारीक करप, उदकाची, लायटीची, पयशाची ट्रान्झॅक्शनां ह्यो गोश्टी खबर नासता, ताणें हेका जॉईन जावं येता। आमचे कॉम्प्युटर क्षेत्रांत शिकणाऱ्या भुरग्यांक हे खबर आसताच, पूण जे वोकेशनल कोर्सीस आसात, फॅशन डिझायनिंग आसा किंवा केटरिंग एंड रेस्टॉरंट मॅनेजमेंट आसा, ह्या विद्यार्थ्यांक सुद्दां किंवा पास आउट जाल्ल्या भुरग्यांक सुद्दां त्यांच्या अभ्यासक्रमात ह्या विशयाचो उपयुक्तता तकलेंत धरून आमी सिलेबस फ्रेम करून तांचे खातीर वेगळे वेगळे आमी अभ्यासक्रम सुरू